Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. ओपुरबायेच्या भयणी भावांनो, आपले येवजणेन आनी हिकमतीन आख्खो संवसार रचलोल्या देवान खेरीत ओपुरबायेन मनशाक रचलो आनीक ही प्रितूम नेटोवंक कुडीच्या दादोसपणाचेर थारावन न्हय, पूण मनीसपणाचें बरेपण पळयोवन सैमा पोरमाणें कुटुंब येवजण निर्माण केली. आयज साद्या काळाचो 16वो आयतार समारंभताना आमच्या धर्म प्रांतांत सैमा पोरमाणें कुटुंब येवजण प्रचाराचो आयतार आमी पाळटाव. हे समारंभणेचो विशय म्हजे सवें रिगून रावात, सुर्या वरवीं पोरजोळून कुटुंब बांदात. तर आमच्या कुटुंबांत घोव बायलेन ही येवजण जबाबदारेन आनी मोगान एकामेका सोवें वेव्हारांत करूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत कृपा आनी जाणवाय तांकां मागुया. प्राचिताची रीत. सोम्या जेजू वेदी आनी पोरचे मुखार लग्नाचो संस्कार जोडून नवो घोराबो बांदतना देवाचे येवजणे पोरमाणें चलतल्या म्हूण भास दिलोली. ही भास घोव बायल कशी जियोंक आमी चुकल्या. भोगोस आमकां. सोम्या काकलुतपूर. क्रिस्ता जेजू ह्या आधुनीक काळांत कुटुंबीक जिवीत सोंपेपणे कशें जियोंक येता हाचेर समाज भर घालता देखून आमच्या कुटुंबांत बरीं तत्वां सांबाळूंक अवघड जाता. असलें सोंपेपण जाय देखून देवाचे खुशे पोरमाणें भुरग्यांक जल्माक हाडूंक आमी न्हयकार केला. संवसारी उपाय वापरून कुडीच्या एकवटाचेर घोव बायल कशी पातोक आदारलें. भोगोस आमकां. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या जेजू सैमा पोरमाणें कुटुंब येवजण जियेतोल्यां जाल्यार खूब त्याग करचे पडटात. आमच्यो वंदावण्यो आनी आपलेपण कुशीन दवरचें पडटा. असल्या आव्हानांक फुडो करचो पडटा देखून पवित्र सभा शिकयता तसले शिकोवणीचो प्रचार करूंक आमी विसरल्या. भोगोस आमकां. सोम्या काकलूत कोर. वाचपा आदीं विवरण. जाणवायेच्या पुस्तकांत देव सोर पदवेन भरलोलो देव तरूय दयाळायेन नीत करपी आनी काकलुतीन भरलोलो म्हूण आमकां उगडास करता. प्रमाणीकपण जावन आसा देवाच्या बळाची बुनयाद जाल्यार तो आपले पोरजेचें निसंटण न्हय, पूण जिविताचे नवसरणेक ओतरेकता. हातूंत पातक्यांक भरवासो मेळटा. जेन्ना आमी असोक्त जाता तेन्ना पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता म्हूण दुसऱ्या वाचपांत रोमकारांक बरयलोले चिटीन भाग्यवंत पावलू आमकां खात्री दिता. शुभ वर्तमानांत मातेव आमच्या दोळ्यां मुखार
तीन वापाऱ्यो दवरता. संवसारांत बरें तशें वायट बराबर वाडटा, पूण शेवटाक कसो शेवट जाता. हे नेराची वापार उक्तें करता. सांसवाच्या बियाची आनी खोमीराची वापार आमकां सर्गेचें राज कशें ल्हान वस्तूंनी बांदून येवंक शकता तें दाखयता. चितान देवाचें उतर आयकुया. जाणवायेच्या पुस्तकावेलें वाचप. सगळ्या वस्तूंचो सांबाळ करपी तुजे भायर आनीक दुसरो देव ना. तुवें ओनीत करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच देवाक तुवें हिशोब दिवची गरज ना. तुजे नितीच्या मुळाक आसा घोटाय. तूं सर्वां सोकटांचेर रायपण चलयताय तें तुका सर्वां थंय दुलोब भलो करता. तुजें सोर पोदवेदारपण मानून तूं तुजें बळ दाखयताय. तुका वळखून घेनात तांची उर्मोटाय तूं तांच्या तोंडार मारताय. पूण तुका इतलें बळ आसून तूं दुलोबायेन नीत करताय. भरपूर मधुरायेन तूं आमकां चलयताय. तुका खुशी आसल्यार पुरो. जाय तें करूंक तुका पदवी आसा. अशें करून प्रमाणीक मनीस पेल्या थंय कसो मनशाळ जावचो हें तुवें तुजे पोरजेक शिकयलें. आनी पातोक केल्यार पातकाची खोंत तूं दिताय म्हूण तुज्या भुरग्यांक तुवें भरवासो दिलोय. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब तूं सायबा दुलोब आनी कोणवाळो. कितलो म्हूण तूं दुलोब सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्परा. जबाब तूं सायबा दुलोब आनी कोणवाळो. तुका नोमान करच्याक सायबा सगळीं राष्ट्रां येतलीं आतां. तुज्या नांवांक भोवमान दितलीं कित्याक तूं थोर सर्वेस्परा. तुज्यो करण्यो ओजापांच्यो. तुजे बोगोर आनीक देव ना. जबाब तूं सायबा दुलोब आनी कोणवाळो. सायबा तूं देव काकलुतीचो. रोकडोच आमचेर जळून येनाय. मोग विस्वास तुज्या काळजान. म्हाका पळय कोर चुरचुरे. तुज्या बोळान घोट कोर म्हाका. चाकुर्णीच्या पुताक निवार. जबाब तूं सायबा दुलोब आनी कोणवाळो. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, आत्मो आमचे ओसोकतायेच्या आदाराक येता. तर फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळोवन देखून उतरांनी उच्चारूंक जायनात तसले आस्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोद करता. काळजां तपासून वळखता तो देव आत्मो कितें मागता तें बरें जाणो. कित्याक देवाचे खुशे पोरमाणें
तो पवित्र केल्ल्यां पासत विनोती करता. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे पडुपकार. उद्गार. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या धोनया, हांव तुका दिनवासता, कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. जेजून आनी एक वापार लोकांक घाली. आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलोल्या एका मनशा पोरी सर्गींचे राज. सगळीं न्हिदलोलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी घोवां मोदें नेर ओंपून गेलो. शेत वाडोवन कोणसां येतोच नेरूय दिश्टी पडलो. घोरकाराच्या वावराड्यांनी ताचे सोरशें येवन अशें म्हणलें, धोनया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपलोलें न्हय, तर तांतून नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नोडललें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नेर उमटितना घोडयेक तुमी त्या बराबर घोवूय उमटिशात. लुवणी येसोर दोनूय बराबर वाडोवन दी आनी लूं तीत तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर तांची पेंडकुलां बांदात म्हूण, मागीर घोव म्हज्या कोड्यांत भरात म्हूण हांव लुंवतोल्यांक सांगतलों. जेजून दुसरी एक वापार तांकां घाली. सांसवाच्या बियां सारकें सर्गींचें राज. एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें. तें खरेंच सगळ्या बियांवून ल्हान, पूण वाडतोच सगळ्या झाडां पाल्यावून उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेलीं सुकणीं येवन ताच्या खांद्यांचेर वस्ती करतात. ताणें आनीक एक वापार तांकां सांगली. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठांत तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. ते भाशेन सर्गींचें राज. जेजून वापारींनी सगळ्यो ह्यो वस्तू लोकांक सांगल्यो आनी वापारी बोगोर तो तांचे कडेन उलोयनासलो. वापारींनी उलोयतलो, संवसार रोचलोल्याक गुपीत आसलोल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो, अशें प्रवाद्यान भाकीत करून सांगलोलें तें खरें जालें. तेन्ना लोकांक धाडतोच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सोरशें येवन म्हणलें, शेतांतल्या नेराचे वापारीची समजणी आमकां दी.
ताणें परती पाळून तांकां सांगलें, बरें बी ओंपता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाची भुरगीं, नेर नोश्ट्याची भुरगीं. नेर ओंपलो तो दुस्मान देंवचार. लुवणेचो काळ संवसाराचो शेवट. लुंपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशें संवसाराच्या देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो कोण्यो करतल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदोवन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्यावरी परजोळतलीं. आयकूंक कान आसलोल्यान आयकुचें. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भावार्थ्यांचे मागणे. आमच्या गवळ्यांनी जेजूंत रिगून रावून आपले पोरजेक उतरांनी आनी देखीन देवाचे येवजणे पोरमाणे चलतले नमुने जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सरकारी फुडाऱ्यांनी देवाची भिरांत दवरून तांकां विंचून काडलोले पोरजेक आडेचे आनी संवसारी उपाय न्हय, पूण देवाचे मांडावळी पोरमाणे कुटुंबीक जिवीत बांदूंक सहकार आनी सोंपेपणां फावो करूंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय तांकां फावो जावंक मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे मागणे आयकून घे बापा. क्रिस्ती कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपल्या कुटुंबांत क्रिस्ती तत्वां सांबाळूंक घोव बायलांनी आपल्या लोग्नीक जिवितांत कुडी मोनाचो एकवट पवित्रपणान जियोंक आनी सैमा पोरमाणे देवान फावो केल्ली कुटुंबीक येवजण पाळूंक कृपा आनी बळ बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे मागणे आयकून घे बापा. लग्न संस्काराची तयारी करतल्या जोडप्यांनी सगळें ध्यान मोन भायले तयारेचेर दवरिनासतना पवित्र सभेचे शिकवणेक म्हत्व दिवंक आनी लग्नीक शिकोवण गंभीरपणान आनी जबाबदारीन घेवंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे मागणे आयकून घे बापा. नियाळ आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्यावरवीं परजोळतली. मात्यो 13 ओळ 40 आनी 3. नियाळाक आदार. आयचीं तिनूय वाचपां मनशाक ताची चाल वागणूक जिवीत बदलूंक नवसरूंक आनी नीट रस्त्यार चलोवंक हुस्कायता. पयल्या वाचपांत देव आपली जाणवाय आमकां वांटा आनी बऱ्या
आनी वायटा मदें अंतोर ओळखूंक उजवाड दिता. तशेंच आमी देवाक दिनवासूंक आनी वाखाणूंक आपयता, कित्याक तो पोदवेदार, रोचणार आनी साश्टीक जिवीत. दुसऱ्या वाचपान जांकां मागणें करूंक कळना तांचे खातीर पवित्र आत्मो आपूण विनवणी करता, कित्याक देव उतरां न्हय पूण मागणें करतल्यांचें काळीज पळयता. असलीं मनशां देवाक मानवतात आनी देव तांकां आशिर्वादान भरता म्हूण भाग्यवंत पावलो सांगता. शुभ वर्तमानांत आमकां 3 वापारी परगोड जातात. देव बरें तेंच मनशाच्या जिवितांत वोंपता जाल्यार दुस्मान बरें दिसता तसलें वायट मनशाच्या जिवितांत वोंपता आनी दोनूय बराबर वाडटात. ह्याच पासत दोनी लुवणेच्या दिसाक रावता. लुवणेच्या दिसा मानवलोलीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यान सुर्या ओरी पोरजोळतलीं आनी हेर पातोक करूंक ओडून व्हरतात. तांकां सगल्यांक जमोवन उज्याच्या आगट्यांत उडयतलीं म्हूण सांगता. आमी देवाक मानवलोलीं जाल्यांत म्हणटोच पातकांत जियेतल्यांनी आपल्या जिविताचो चाल बदलून नीट रस्त्यार पावल मारूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी स्फूर्ती मागुया. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev Baren Koro.